एक सोलो एक चली देवाची कुशी आसा, मालगड्यांचें बेसांव आसा, ती काजार जावंक पायसरली म्हणटा आसतना काजाराचो उद्देश हांगा थोडी तरणाटी आसात. ह्या आवय बापूय तुमच्या भुरग्यांची तयारी तुमी करूंक आसा, ही समजोनी तुमकां आसूं दी. लग्न जिविताचो उद्देश समजा जाय. टू फोल्ड इट इज. लग्न जिविताचो उद्देश पयलो उद्देश आसा एकामेकाचें बरेंपण, वेलबिंग ऑफ द स्पाउजस. देखून त्या रेस्पेरा वेळार तें कुमगारा पयलें एक लांब मागणें आसा. व्हंकल न्हवरो तिंबी घालून मुस्सनांनी तांच्या कुटुंबाच्या काजाराक एक भुरग्यांच्या काजारा सोडल्या बाकीच्या कोणाच्या रेस्पेराकी वचनांत. देखून आमकां रेस्पेरा वेळार कळटा विटनेस जाय म्हणटना मागीर सोदतात, थोड्यांक मागीर वडणडिचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार बाकी काजारा वचोंकूच ना, रेस्पेरा वचोंक वलाकत येतात मुस्सनाणेचे. तांच्या कुटुंबाच्या काजाराक मात त्या दिसा येवचें. थंयसर काले म्हणटात, थंयसर वेलबिंग ऑफ द स्पाउज. तांच्या मागण्यांत दोन आपुरबायेचे शब्द आसात. व्हंकलेक बेसांव मागणें करता आसतना तिणें बरी आवय आनी बरी पतीन जावंक, त्या दादल्यान बरो पती आनी बरो बापूय जावं. हे दोन जाले संगती जालें जाल्यार काजारी जिवी सक्सेस. बरी व्हंकल बरो न्हवरो, बरी आवय बरो बापूय जालें जाल्यार सक्सेस जालें. तातूंत कांय उणें पडना. तो बरो न्हवरो जालो जाल्यार तो बरो जावई जाता, जातात तो. पूण हें मूळूच समाना जाल्यार तो बरो न्हवरोच जावना, ती बरी व्हंकलच जावना, ती कशी बरी आवय जातली, कसो बरो बापूय जातलो. वकच्यान हें लिसांव आमकां. देखून पयल्यान पयलें द वेलबिंग ऑफ द स्पाउजस, व्हंकलेचें आनी न्हवऱ्याचें बरेंपण हातूंत कोणेंच मोदें रिगोवंक ना. तिसऱ्या व्यक्तीक तातूंत अवकाश ना. आनी दुसरें पर्पज ऑफ मॅरेजीस देव दिता जाल्यार भुरग्यांचें जनन, बिगेटींग अँड अपब्रिंगींग चिल्ड्रन. हें कितें सेकंड घालां. सकड काजारी जोड्यांक भुरग्यांचें देणें थोडे फावटी आसना. हर एका फिरगेचें 2-3 कुटुंबां सर एका फिरगेचें आसा. ती भाग्यवंत मनशां ती. इगर्जेच्या कामांत तांचो उखल्लो हात, खंयच्या एका बऱ्या कामाक तांणी हात उखलून दिल्लें आसा. सेस सांबार इतल्या मोगान आसात तीं. थोड्या जाणांनी कितल्याशाना भुरग्यांक एडॉप्ट केलां, पूण देवान तांकां भुरग्यांचें देणें दिवना. ती देवाची खुशी. देखून तसल्या जोड्याक केन्नाच कितेंच एक शब्द दुखोवचें न्ही. भाग्यवंत मनशां तीं. देखून देव दिता जाल्यार त्या भुरग्यांचें देणें, जनन आनी तांची वाडावळ. कित्याक भुरगीं तुमचीं भुरगीं न्ही, भुरगीं देवाचीं. खलील जिब्रानाच्या उतरांनी व्हेरी क्लियर. तो म्हणटा युअर चिल्ड्रन आर नॉट युअर चिल्ड्रन. ताका एक्सप्लेनेशन दिता तो. एक्सप्लेनेशन अशें की एका टिचरीन लिसांव शिकवेत, इल्लीशी समजोणी दिवयेत, जानवाय दिवंक जायना, जानवाय देवान दिवची. विजडम कॅन बी गिवन ओनली बाय गॉड, नॉट बाय एनीबडी. जानवाय कोणाच वरवीं दिवंक जायना, जानवाय देवान दिवची. एका आवयन भुरग्याक जल्म दिवयेत, जीव दिवंक जायना. कितलीशीं भुरगीं जल्मातना मेल्यान आवयन कित्याक जीव दिवना. जीव दिवचो देवान. समजलें म्हूण चिंता. एका टिचरीन लिसांव शिकवेत, जानवाय दिवंक जायना. आवयन बाळां जावयेत, जीव दिवंक जायना. जीव देवाचें देणें. युअर चिल्ड्रन आर नॉट युअर चिल्ड्रन. आनी मुखार पळया थोड्यो संगती. एक सोलो काजार जाल्या उपरांत आवयक आनी बापायक सोडता, दया करून सूख करनाकात, थंय अनुस्वारा घालून सांडता म्हूण करनाकात. साबार दादल्यांनी ही सूख केल्या, साबार स्त्रियांनी ही सूख केल्या. हें समजून घेया. सोडता कित्याक म्हळ्यार ताका जबाबदारी चडली. आवय बापायची जबाबदारी आसा. देखून हर एका काज जाल्या दादल्यान ताच्या आवय बापायक ताणें मोगान पळोवंक आसा. व्हंकलेकी सांगूंक आसा तुज्या आवय बापायकी पळय बरें करन. हर एका म्हयन्यांत कांयले तुज्या आवय बापायक दी. खंयच्याच दादल्यान व्हंकलेक आडावचें न्ही. शिराप मागोवन घेनाकात. इतलें शिकाप दिवन एका प्रायेक हाडन त्या चेडवा भुरग्याक तुज्या हातान दिलां जाल्यार तांच्या वावणटीचो मेहनतीचो फळ तो. तांचे हक्क आसा तातूंत. ना म्हजे काजार जालें म्हाका आनी आतां कांय पडोन वचोना. नो.
आवय बापाय खाली भुरग्यांक वयर म्हणशें वाडोवन सोडूंक न्ही, आवय बापाय पाळा. आनी हांगा आसता तुमकां एक आपोवणें मोगाच्यानो, जर तर आमकां आमच्या आवय बापायक खुशी दिवंक जायना, दूख दिवचें न्ही. अगर बच्चे लोगों को माँ बाप को खुशियां नहीं दे सकते हो, कभी दुख भी मत दे दो. दुख है ना खाते. थोड्यांक तुमकां थोडें बोगोंक पुरो आमची भुरगीं आमकां कॅर करनात गेलो नो वॉट दीस वॉट एवर मे बी आमी मागया त्या पासून. पूण जो कोण हांगा आसात, जर तुमची आवय बापूय जिवंत आसात जाल्यार देखून हर एका दादल्याकी कुटुंबाक काणगोन हे बरें चिंता मोगाचें न्हू. देवान जर तर घरा एक 4 व्हिलर दिलां जाल्यार खंय कुटुंबाक कान घेवन कुटुंबाक रोसोंक खंय. सुरवेर एकाच स्कुटराचेर देगान 4 जाणां बारे जीव रिस्केर घालून गेल्या, तातूंत देवान तुमकां एक कार दिलां. कुटुंबा सांगाता कुटुंबाक रोसोंक. पाण्या पुरबाची चिंता हें देखून देवान दिलां एकामेका संबंद बरो दवरूंक. देखून सोडता सांडता न्ही. थोडे फावटी आवय बाबायचो स्वार्थ आसता, तूं पुरो आमकांत दी गो. चेड्याच्या आवय बापायचो स्वार्थ आसता, आमकांत दी रे पुरा. हांगा एक ल्हानशें किवी मात तुमकां. काजार उपरांत व्हंकले न्हवऱ्याक हें गरजेचें. न्हवऱ्यान आनी व्हंकलेन इल्लें सुक्षीम जायचें. तो शब्द वापरतात की तुमी, ती बारी सुक्षीम सत्रायेन कर्स करतात. कंजूस न्ही, सुक्षीम. पूण थोडे कंजूस जातात. जर तर न्हवरो कंजूस जालो जाल्यार सुक्षीम जाल्यार बरें. सुक्षीम म्हळ्यार गरजेचें पुरा आसा उपाय करतात. न्हवरो कंजूस जालो जाल्यार व्हंकलेक भिकारी करतात. व्हंकल भिकारीच जाता. आनी व्हंकल कंजूस जाली जाल्यार न्हवरो राय जाता. हें समजून घेया. कित्याक म्हळ्यार स्त्री पयलें हाऊस वायफ म्हणटाल्यात, आतां हाऊस वायफ म्हणलो शब्दूच ना काडला. सुकोनी म्हण नाकात. शी इज ए होम मेकर. घर करची. दादलो तेणें काम कर, पातो रेवाण कर, घर बांदता. ती घर करता. घर घराणें जायचें जाल्यार स्त्री बरी आसाचें. तिणें घर करचें. देखून तिणें इल्लें कंजूस जाल्यार व्हडली. आनी ती जर तर लेकावर तें कर्स करता, मागीर न्हवरो कालें जाता म्हूण सांगूंक साध्य ना. भिकारी मात न्ही, तो देदेस्पोर जावन पिसो जावनय बोवात मागीर. सत्राय करीचें सगळ्यांनी. कित्याक म्हळ्यार फाल्यांचे दीस कशें देखून आमच्या स्त्रियां लागीं मस्तू विधानां आसात. ती एक धाकटे मिनी बँक म्हणयत. सांबाराच्या कोंड्यान दिल्ले आसतात, तांदळाच्या बॅगान दिल्ले असतात, मागीर थोडे उशा पंदा इल्ले असतात. सांबाळटात ती. कित्याक म्हळ्यार दीस कश्टांचे येतात तांकां गोत आसा. मुखाच्यान हें उडास दवरचें. आनी मुखार ती विणगी आसली म्हूण शब्द वापरला. विणगी म्हळ्यार वस्तूर ना म्हणून न्ही, उक्ती. चिंतनांत, मोतींत, काळजांत ती उक्ती आसली. व्हंकले न्हवऱ्या मदें गूट आसलो जाल्यार एक सूप तूं सांगना. थोडे फावटी घरांत न्हवरो खंय भायर येता, कांयच सांगना. मागीर कालें उक्ती म्हणचें. घरचां सांगाचें न्ही. खंय येता म्हूण न्ही सांगाचें, कितल्या वरार फाटी येता म्हूण सांगाचें. थोडे भुरगे आसात. हांगा जर तरणाटे भुरगे आसतात तांकां हें चेतावणी. घरांत हांव भायर येतना सांगाचंय, मम्मी हांव एक 6 वरार फाटी येता. एका सकाळीं गेला जावंक पुरो चेडो, आनी आवय सांजेर 6 जाता म्हूण शरी गिटी कडेन पळयना. चेड्यान 6 वरार येता म्हळां. 6 जावन 1 मिनीट जाल्या जाल्यार पुरो आवयची दिश्ट आनी कान गिटीचेरच आसतात. वय की न्ही. मोगाच्यान गरजेचें हें. स्त्रियेनी तशेंच खंय भायर येतना हांव फलाण्या जाग्याक येता, इतल्या वरार फाटी येता. गूट ना. गूट ना. गूट आसा जाल्यार कुटां मुखार वचना. गूट आसल्यार कुठले एक फूट येता. हें समजून घेवचें मोगाच्यान. हें समजून घेवचें.